ಪೆರ್ನಾಲ್ಚ ಮಾತಿ ಅಂತ ತೋಲಿ ಕಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾತ ಮಾಡೋ ಮಕ್ಕಳು सांगितली ना माती सगळ्यांचे पुरा सेम माती फायनान्स कोणी ना प्रोड्युसर कोणी ना मूवी स्क्रिप्ट रेडी आहे म्हणालो त्यांना रिप्लाय केली स्क्रिप्ट एव्हरेज असा एक शॉर्ट मूवी और एक आता थोडे अल्बम काढता 4-5 लाख करून तिथले इन्व्हेस्टमेंट नसताना ती केली मूवी हांवें म्हज्या लॅपटॉपार पळयली म्हाका ती लॅपटॉप पळयले म्हाका ते पसंद हा 60 वर्सांच्या मनशाक लेस्ट ओटूक धांवून गेले अशें कष्ट आमेन म्हणे एक टायटल दवरयत गे म्हणे सर ताणें म्हणे दवरयत कांय तोंदरे ना तुमच्याच मनशांनी आमकां कॉल करून सांगिल्लें आसा ताणें जावन केल्लो न्ही विदाउट एनी सिंगल रुपी ताचें शूटिंग स्टार्ट केलें आतां रातीचें शूटिंग काडटाना आमी पुरा तें सांगाता बसचें जेवचें सांगाता काम करचें आनी पुरा लायट आनी पुरा दवरचें पुरा आमींत वोवचें आमींत आनी सगळ्या लोकांनी विचारून सुरू केलें नेक्स्ट कितें धाडा म्हणून दुसऱ्या दिसा रायन आनी लेस्टू बायकार शूटिंगा जाग्याक येताना पडली मल्याळमांत हर एका मुवीक लोक वेता ती कशी असो न्ही लोक वेता कित्याक म्हळ्यार ती मुवी करची आमच्या मनशांनी हे आयिल्ले कुडले ताणें बरें फिल्म काडची ह्या लोकांक सक्कड लोकांक ते पसंद जायचे म्हणना तूं की आमच्या थंय जालें जावना म्हणून आमी सांगना फाल्यां सकाळीं सेन्सराक एप्लाय केलें सेन्सराक एप्लाय करता ताचे मनीस कोण गे आसात आमी टायटल चेंज करूं ना ताणें थंय कांय तर ऑब्जेक्ट केलें आमकां सेन्सर सर्टिफिकेट मेळ्ळें आनी हे सकड फाल्यां सकड रावत जाल्यार ताच्या जिणेचेर मस्त प्रभाव पडटा आनी तो 2-3 दीस बारी डिस्टर्ब जाल्लो आसा कोणाचो मिस्टर पसंद जायनातले थोडे आसात म्हळ्यार काल आनी कॉमेडी मात्र आसा स्टोरी ना म्हणटाले आसात हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे Carmel Cafe, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वेक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज कार्मेल कॅफेचो हो अंकडो आमकां प्रायोजक जावन सहकार दिवन आसात सिएरा लर्निंग अकॅडमी हांचे 2 नवे कोर्स BSc इन मिडिया अँड क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी तशेंच BCA इन AI ऑगमेंटेड सॉफ्टवेअर सिस्टम्स म्हणले 2 कोर्स सेंट एलोशियस डीम्ड टू बी युनिव्हर्सिटींत आसात आनी हाची विशेषता कितें गे म्हूण सांगल्यार डिग्री शिकता आसतना इंडस्ट्रीनी कंपनीनी काम करना इंटर्नशीप मात्र न्ही एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट मेळटा आनीक तुमची डिग्री जावन तुमी भायर येतना तुमच्या हातांत जॉबय आसता कित्याक तुमी इंडस्ट्रींत काम करतात जाल्यार जर हाचे विशयी तुमकां सर्तीक माहिती जाय जाल्यार एक तुमी सिएरा लर्निंग अकॅडमी वा सेंट एलोशियस डीम्ड टू बी युनिव्हर्सिटीक संपर्क करी येता हे आमच्या स्पॉन्सरांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आज आमचे सांगाता आयसो आमचो सैरो जावन आसात डॉक्टर मेल्विन कॅस्टलिनो आतां हांवें डॉक्टर मेल्विन कॅस्टलिनो म्हळ्यार तुमकां कितले जाणांक कळटा वा ना तें हांव नेणा पूण जर हांवें म्हळें मेल्विन पेर्नाल एक मुवी एक्टर एक प्रोड्युसर आनी एक क्रिएटीव मनीस म्हणून सांगलो जाल्यार तुमकां खंडीत जावन तो कोण म्हणून कळटलो तर येया तांचे लागीं आज आमी थोडी पट्टांगां मारया तर डॉक्टर मेल्विन म्हणा जगी मेल्विन कर्नल म्हणा जगी म्हणून म्हाका गोत्तू ना तर सर आमच्या वीक्षका तर्फेन आमच्या टिमा तर्फेन तुमकां ह्या संवाद कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा देव बरें करूं म्हाका हांगासर आपयल्ल्याक आनी तशेंच कार्मेल किरण मिडियाक हो एक अवकाश म्हाका हांगासर बसून तुमचे कडेन उलोवंक फावो केल्या खातीर परत देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच समेश सांग नमस्कार या कार्मेल किरण मिडियाच्या समेस्त वीक्षकांक प्रणाम ओके ह्या पेर्नालच्या गांवची मातयेची स्पेशालिटी काले म्हाका गोत्तो ना कित्याक आतां परत HM पेर्नालाक येदी व्हडली प्रशस्ती जाली ताच्या उपरांत आमचे पेर्नालकार विविध क्षेत्रांनी तुमी आतां नाटक तें पुरो आसात तशेंच ऑलविंदान ती शिक्षण क्षेत्रांत आसात तशेंच आमचे इंस्टाग्रामाचे स्टार डेलोरा कितें कितें जोडीची ती तांकां इल्ले पेर्नालचे लिंक आसा म्हणून म्हाका गोत्ता ह्या पेर्नालच्या मातयेंत तोली कली विशेष आसा म्हणून म्हाका इल्लें सांगितली ना माती सगळ्यांचे पुरा सेम माती पूण आमचो गांव टिपिकली एक गांव बेसाई सडाव जावन करताले ल्हान तावन पुरा कृषीक मनीस बारीक कश्टी मनीस सांगाताच एक तालेंत आदीन तावन देवून आयला म्हणून सांगता कित्याक हांव ल्हान आसतना हांवें पळयल्या प्रमाणे आमच्या थंय एक इस्कॉल आहलें इस्कॉलांत थोडे शिक्षक आसूं पुरो या शिकले विद्यार्थी आसूं पुरो आमी परत थंय शिकल्या थंय व्हड जाले परत थंय शिकल्यात 7वे म्हणसर आहले पयले तावन 7वे म्हणसर सो थंयसर एक असलो बोवार आसलो गे म्हळ्यार तुळू आनी कोंकणी थंयसर नाटक खेळयताले आनी थंयसर बरयतालेच सुमार जाण आहले नाटक बरोवपी आहले एकलो कोंकणीन बरयतलो एकलो तुळव्यान बरयतलो तांचे मदें कॉम्पिटिशन आसलें म्हजो नाटक जायचे तशें म्हळ्यार वर्साक 2-2 नाटक थंयच्याच जाणांनी बरयल्ले थंयच्याच लोकां खातीर थंयच्या लोकांनीच एक्ट करचे वाव
असलो एक बोवार थंय बारी बरो आसलो एक कारण ते हांव ल्हान आसतना ते वयतालो ड्रामा पळयतालो म्हाकाय बघतालें हांव एक दीस ड्रामा बरयचे हांव एक तांचे बरें एक्ट करचे अशें भोवशा म्हज्या व्हड आले आतां दिनेश कोरे आसूं पुरो ते बरा कवी आनी डॉनी आज दुबयंत नवार्दीक फामाद अँकर आनी तशेंच सिंगर बरो तांकां सगळ्यांक तांकां म्हणून सगळ्यांक आतां एच एम आसूं पुरो ऑल्वी आसूं पुरो हांकां सगळ्यांक मोस्टली म्हाका बघता हांकां सगळ्यांक पळयतना हांवें हांचे बरी जाय म्हणल्यार एक उमेद थंयच्यान आयिल्ली आसूं पुरो आनी म्हज्या विशयांत प्रत्येक विचारचें जाल्यार आमच्या घरांत राखणो येताले पैनारी येतालो जेलो येतालो हे 3 बूक सुखानासतना येताले हर एक फर्स्ट पेजीच्यान लास्ट पेजी नंतर आमी वाचताले मोबायलांतली टीव्ही नातली आमगे टीव्ही अक्षर तो लास्ट अक्षरा भितर बुडयत कोण ना हय कंप्लीट ओके ते वाचताले मात्र न्ही दुसरे बूक येताले आंज बालमंगळा तरंगा सुधा उदयवाणी ऑफकोर्स आमगे रण्णातले म्हळ्यार दुबळें कुटुंब मस्त बूक हें हाडूंक जायना कश्ट वर्गणी आनी बांदूंक सो दुसऱ्यांचे घरा येताले सो एक 4 दीस राखचें मागीर तांगेर वचून विचारचें पप्पू तुजो वाचून जालो गे म्हणून वाचून जालो की सर तो जालो रे व्हरता पप्पू म्हणजे उकूल चारचें तशें तांकांय कळितालें 4 दिसा उपरांत मेलवीन येता म्हणून म्हाका मोगान मल्लू म्हणचे आले न्ही आतांय म्हणटा ते तशें वेताना मल्लू आयलो की बूक व्हरो आयलो म्हणून तशें ल्हान आसतना दुसऱ्यांच्या घरचे बूक आमच्या घरा आसताले मागीर तांकां पाठीवर दिवचे आमचे बूक तांकां दिवचे असलें जायतें घडतालें आनी हांवें रिसंटली म्हळ्यार आतां 7-8 वर्सां जालीं चाफरा बाबाचे 2 बूक तांच्या मिसेसान काडले आसात पणतेची पेली आनी उतरां सान्ने म्हणून ते हांवें फस्टाच्यान लास्ट म्हणसर एक 2-3 पुटी वाचल्यात एक पुटी न्ही म्हळ्यार एक ग्रस्त साहित्य तुमी वाचिजे जाल्यार ते 2 बूक वाचिजे तातूंत काल जाता म्हळ्यार आमची जाणवाय वाडटा जायते शब्द आसात वा तातूंत थोडे नाटक आसात ते तांणी कशे बरयल्यात नाटक कशे बरयत काणयो कशे बरयत आर्टिकलां कशीं बरयचे तें वाचून आमी समजून काणी घेता हांवें पयले काणी बरयल्ली दिवो पत्रार कंट्री म्हणून सांगून आनी ती हांवें एक 18 वर्सांचो आसतना बरयली आनी इमिडिएटली हांवें ती बरोवन धाडली पोस्ट केली ताका बरो फोना घेना काय ना पोस्ट केली पोस्ट करून म्हाका नेक्स्ट दिवो येतना पळयताले म्हजीच काणी पब्लीश जाला इतली खुशी जाली आनी ती काणी कशी बरयची म्हणून काणयो वाचून तो समजलो शिवाय हांव खंयचे वर्कशॉपाक या खंय गेल्लो न्ही तशें आमी शिकोवन स्लोली इल्लेशें वयर आयलें जावं पुरो व्हडलो साहित्य न्ही व्हडलो बरयणार न्ही म्हज्या काय म्हणटात लेवलाक पेर्नालच्या लेवलाक थोडी कारबारांक हांवें केल्यात ओके आजकाल आमची तरणाटी बरो रिल्स पळयतात आनी रिल्स करतात करेक्ट आतां आमी कितें पळयता कितें आमकां जाणवाय मेळटा तेंच न्ही आमी करचें काला कित्याक कोला करीचे पडटा ओके तशें उलयत आसतना आतां मेल्विन पेर्नाल पयले बरयताले साहित्यान तातूंत पुरो आसले सो तुमची आनी रायन मॅग्नेटोच्या एक काय म्हणटा साळावळीची हांवें साबार खाणयो आयकल्यात सर ही तुमची साळावळ कशी जाता वो तुमकां खंयसर मेळटा आनी खंयसर तुवें लकी ड्रॉची एक जर्नी स्टार्ट जाता इल्लें सांगेत गी म्हाका खंडीत रायनाचे ट्रेंडींग शील्ड आसो हांव एक फॉलोवर सो फस्ट ताचे व्हिडिओ पळयले थंयच्यान म्हाका ताचें तें एक आकर्शण भोगलें ह्या चेड्याक खंयगी ह्या एका जर्नींत ह्या एका पैनार म्हळ्यार पैन म्हणून सांगल्यार ताचे एक लायफाचें प्रोग्रेस कितें आसा तो आज एक युट्यूबर हाचे उपरांत तो मस्त वयर वेता म्हणली एक झळक म्हाका ताचे थंय मेळ्ळी आनी म्हाका ताका मेळ्ळा जें म्हणून कांय अशें कांय आशा नासली हांव हें काल करता म्हळ्यार ताचे हर एक नवे व्हिडिओ येताना युट्यूबार तातूंत एक कमेंट घालचें हांवें एक पंच घालचें त्या व्हिडिओक लक्ती जाल्लो एक पंच घालचो खंयचो एक डायलॉग मिस आसा जाल्यार या ताका कांय कंटिन्युएशन काय म्हळ्यार लक्ती जाल्ले बरी एक क्युरियोसिटी म्हळ्यार म्हणजे म्हाका ती इंट्रस्ट ताच्याक म्हणून न्ही वॅल्यू एडेड सर्वीस ताच्याक म्हणून न्ही ते पयलींच्यान म्हाका संवय आसा दायजी वर्ल्डर हांव आर्टिकलां बरयतालो लॉंग बॅक आमच्या गांवच्या हाच्या विशयान सुमार आर्टिकलां बरयल्यांत क्रशे विशयांत मागीर हातूं पावशिल्ल्या दिसांनी उबाराच्यो कुर्ल्यो धरच्या विशयांत मागीर मोगरे कळा विशयांत हे पुरो आर्टिकल हांवें दायजी वर्ल्डर लागीं 2006-07 त्या टायमार बरयता 20 वर्सां आदीं बरयल्यात हांवें ती आतां आसा न्हू दायजी वर्ल्डर एनी हांव दायजी वर्ल्डाक मस्त तें हांव आर्टिकलां बरयतालो अशें म्हणल्यार लीड आर्टिकल ती फ्रंट पेजार येताले बारी खुशी जाली म्हाका ती आर्टिकलां बरोवंक अशें रायन मॅग्नेटोच्या व्हिडिओंक हांव कमेंट घालते आसलो म्हळ्यार म्हाका खंयचें आर्टिकलां बरयलें हांव ताका एक कमेंट घालता आतां जाल्यार खंय रिल्स रिल्स म्हणल्यार रिल्साक वचून कमेंट घालची म्हजी एक संवय आनी अशें आमकां ताका कळितालें असो एक मनीस कमेंट घालते आसा म्हणून म्हाका तो रायन मॅग्नेट म्हणून मात्र कळितालें एक दीस काणजारांत एक ICM असो वेरायटी शो आहलो थंय तोय जज हांवूय जज
असे okay. लागी लागी बसले आम्ही अहं. लागी लागी बसल्या ताच्या उपरांत हांवें वळख केली ताची वळख म्हाका आली म्हजी वळख ताका म्हाका नासली नासली. नासली सो थंय वळख जाली नंबर पास तशीच जालें हांवें युट्यूबार ताचे एक व्हिडिओ पळयलो हांव एक फिल्म करता म्हाका सपोर्ट करा म्हणून सांगून अहं. ताणें थोड्या तेंपा आदीं म्हाका मेळच्या एक वर्सा आदीं तो व्हिडिओ घाल्लो हांवें सांगलें 1 वर्स जालें तुवें मूवी करता म्हणून सांगली कितून पावली म्हणटा तर कोंकणी मूवी नात करेक्ट वय आनी म्हाका एक ताचेर बरो आसलो बरी कोंकणी मूवी करीत तो म्हणून ताका तो म्हणालो ना सर फायनान्स कोणी ना प्रोड्युसर कोणी ना मूवी स्क्रिप्ट रेडी आहा म्हणालो तर म्हाका धाडटाय गी म्हणे आमी कांय करया चिंतया म्हणे सो ताणें धाडलें हांवें वाचली इमिडिएटली आनी ताका रिप्लाय केली स्क्रिप्ट एवरेज आसा बट तूं तुजे कडेन एक टॅलंट आसा स्किल आसा कितें म्हणून सांगल्यार तुका तें स्क्रिनर कशें हाडिचें आनी कशें लोकांक हांसयचें म्हणून तुका कळीत आसा तुज्या तो ल्हान ते व्हिडिओन तूं करताय त्या एका टॅलंट खाण घेवन तूं ही बरी करून मूवी करशी जाल्यार ही खंडीत जावन सक्सेस जायत म्हणून हांवें सांगलें बट तो म्हणलो प्रोड्युसर ना म्हणलो प्रोड्युसर नाका आमीन ते एक ल्हानशें टीम करया एक व्हिडिओग्राफर हाडलें सिंपल लोकेशनां त्या स्टोरी प्रमाणे लोकेशनां काही पयशे खर्चीचे म्हणून ना ड्रेसिंग नाका मेकअप नाका दुसरें कांय लायट आनी कांय नाका नॅचरल लायटाक कोणी एक व्हिडिओग्राफर हाडलें आमीच करया आमचें ते टीम करया आनी करया म्हणलें सो 0 बजेटीर विदाउट एनी सिंगल रुपी इन्वेस्टमेंट कांय 1 रुपया नासतना ताचें शूटिंग स्टार्ट केलें शूटिंग मुक्त जालें ताणेंच ताका एडिटींग केलें ताचे उपरांत डब्बिंग करूंक आमचो जयसन गुरपूर म्हणून तो ओपलो ताका पयशे दिवं नासले पयले करेक्ट म्हळ्यार तो ओपलो हांव करून दिता म्हणून सांगून मागीर कलर ग्रेडिंग एक आमचो एक ताचो इश्ट आसा शिवशंकर म्हणून बेंगलोरान त्या पिडेन ताणें व्हिडिओग्राफी आनी कलर दोनीय केला हांवें लास्ट टायम ताणें कलर ग्रेडिंग मात केल्लें सो ताचें कलर ग्रेडिंग लकी ड्रॉच्या ताणें केल्लें ताका इल्ले पयशे दिले म्युजीक रसेलान इल्लें केलें ताका इल्ले तितलोच खर्च ल्हानशें एक ल्हानशें म्हळ्यार ल्हानशें बजेटार एक शॉर्ट मुवी ऑर एक आतां थोडी आल्बम काडटा 4-5 लाख करसून करेक्ट तितले इन्वेस्टमेंट नासतना ती केल्ली मुवी सो तो म्हणालो हांव युट्यूबार सोडटा म्हणालो म्हळ्यार ताचे कॉन्सेप्ट आले ही मुवी युट्यूबार सोडची लोक फ्री पळोवन दी म्हणून म्हळ्यार ताचें एक सोपण आलें म्हळ्यार म्हाका एक फिल्म करची कोंकणी फिल्म करीचे म्हण तितलेंच सो सोडटा म्हळ्यार म्हळें नाका युट्यूबार सोडचें नाका आमी एक थिएटरान पळया थिएटरान ती कशी मुवी दिसता म्हणून पळय म्हळ्यार ताणें धाडली म्हाका हांवें म्हज्या लॅपटॉपार पळयली म्हाका ती लॅपटॉप पळयले म्हाका तें पसंद ना ते थिएट्रिकल इफेक्ट म्हणून हांवें म्हळें एक करया कशें घालें पळय उलया म्हण तो म्हणालो म्हाका वळोवका म्हणलो मागीर आविल म्हणून थंय भारत सिनेमाचो मॅनेजर आसा आविल डिक्रोज तुमकां वळख आसा मागीर ताच्या लायक गेलें ताणें एक धनिया कडेन उलोवन एक दीस आमकां इतले रेट म्हणून सांगलें मागीर हाणें एक व्हिडिओ केलो अशें आमची एक मुवी तयार जाल्या टिकेट काडून घ्या सपोर्ट करा म्हणून सांगून व्हिडिओ केलो आनी टिकेटी ते रावल्यो तुमी आयिल्ल्यात फॅमिली समेत खंडीत तशें तुमचे बरी आले जायते अभिमानी सपोर्ट करताले पुरो आयले आनी इट वॉज ए फॅन्टॅस्टीक शो तुमी पळयलें मुवी सगळ्यांक लायक जाली सक्सेस ती होय सगळ्यांक लायक जाली आनी त्या दाळ सांगलें हांवें आळे रे रायना ही आमी युट्यूबार सोडचें नाका आमी फिरगजांक व्हरया कित्याक म्हळ्यार हाचें सेन्सर करूं ना 5.1 करूं ना आमकां थिएट्रिकल शो करीत जाल्यार सेन्सर जायचे सेन्सराक सेन्सर स्क्रिप्ट जायचे सबटायटल जायचे आनी सुमार काम आसा ताका 1-1.5 लाख 2 लाख रुपयाचे खंय जावन हाडचे मुवी कितें मुवीत आमी सांगलें न्ही 0 बजेट मुवी म्हणून तशें खंय जावन हाडचे सो आनी तुवें गेल्ले अशे 50-60 हजार आयिल्ले त्या प्रिमियर शोन हांवें म्हळें हे दवरया पयशे वेस्ट करचे नाकात आमी फिरगत व्हरया कित्याक आमचे कडेन प्रॉडक्ट रेडी आहा न्ही फिरगत व्हरया ओके कशें कालें करचें म्हणलो हांवें म्हळें आयसीएमांत हांव न्हू ऑर्गनायज करूंक विचार तुज्या फिरगतीन किऱ्यांत मागीर आमचे थोडे आयसीएमाचे चेडे आमचे तरणाटे थोडे टिमान येताले ते म्हणाले करया म्हणाले सो थंय आमी फस्ट शो घालो 100 रुपया टिकेट 100 रुपया टिकेट लोकांक पाद्राबान सांगलें ओके घाला म्हळें आनी लोकांक पाद्राबानी अनावन्समेंट केलें आयसीएमांनी थोडे वचून टिकेट विकल्यो यू मे नॉट बिलीव मोर दॅन 600 600चे चड सो 600चे चड टिकेटी विकून गेल्यो आनी आमकां तो बरो शो बरो एक फॅन्टॅस्टीक सक्सेसफूल शो म्हणून सांगीत तो जाल्या वेळार आमी पाटी पळोवना नेक्स्ट म्हज्याच गांवांत म्हज्या थोड्या फ्रेंड्सां कडेन फंडींग हाडून टिकेट शो न्ही फ्री शो मागीर सदांच आमी फ्री शोच केल्ले टिकेट शो कांय 2-3 केल्ले वासोबरो उरले पुरो फ्री शो तातूंत आमकां हर एका शोन ती 20,000 to 25,000 म्हणसर लाभ आमी येवच्या बरी पळोवन थोडे कडेन येवना थोडे कडेन आयला ऑन एंड एवरेज आमी एक सादारण 1.5 वर्स हाच्या फाटल्यान शो घालनच गेल्या आनी कितें पयशे आयिल्ले ते शो घालताना फणस मिस्टरचें स्क्रिप्ट रायटींग सो केलें आनी फणस मिस्टरचें शूटिंग स्टार्ट केलें आनी सांगता पुरो कंप्लीट करूंक येताना खर्च मात्र व्हडलो जालो मागीर एनी हाव लास्ट इयर तुमकां कळीत आसा लास्ट इयर एप्रील 25 आमी रिलीज केल्लें फणस मिस्टर मागीर लोकांन बारी एक सपोर्ट केलो आनी इट वॉज ए व्हेरी गूड हिट फिल्म ओके सगळ्यांक खुशी जाली आनी सगळ्या लोकांनी विचारून सुरू केलें नेक्स्ट कितें धाडा म्हणून
ते एक मोटिवेशन असता न्ही. Correct. सो लास्ट सप्टेंबरांत आमी स्क्रिप्ट रायटींग स्टार्ट केलें, नोव्हेंबरांत शूटिंग स्टार्ट केलें, डिसेंबरांत एडिटींग स्टार्ट केलें, फेब्रुवारी 1 BGM स्टार्ट केलें प्रज्योतान. आनी आतां मुवी सगळी रेडी जाल्या, तयार जाल्या, सेन्सराक धाडल्या. थोड्याच दिसांनी सेन्सर जावन रिलीज जाता. प्रिमियर शो आसतले, एक मँगलोरान, एक उडपींत. आनी तशेंच ह्याच म्हयन्यान म्हणजे एप्रिलांतच मुवी रिलीज जावनच्याक आमी प्रयत्न करन आसां. मदें इल्लेशें आमकां अडकळ्यो आयल्यो. त्याच्याशिवाय मुखार उलया. ओके. तशें देखून डेट आणखी फिक्स म्हणून सांगून आसा टेंटेटिव्ह डेट म्हणून घाल्या, पूण करेक्ट केल्या सेन्सर बोर्ड सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या शिवाय आमी खंयची अनाउन्समेंट करूंक जायना जाल्ल्यान मुखल्या दिसांनी तुमी आमचे इंस्टाग्राम पोस्ट तशेंच म्हजे स्टेटस म्हजे इंस्टाग्राम पोस्ट कित्याक हांव हर एक शेअर करता, कंडिशन पळोवन सपोर्ट करतल्यात म्हणून आमकां गोत आसा. मेल्विन पेर्नाल म्हणून सांगल्यार कोण, ल्हानपण तांचें कशें आसलें, तांच्या कुटुंबा विशयान ती ल्हानशी झळक आमच्या प्रेक्षकांक सांगची तर. ओके. हांव 1979 जल्मलो. आतां 47 इयर्स जालीं म्हाका. ओके 40 आनी 7 वर्सां जालीं. ओके ल्हानसो एक गांव कोराजे म्हणून सांगून पेर्नाल फिरगेजीचो, थंय जल्मलो. आजून थंयच आसा. मदें घात एक 2 वर्सां बॉम्बे गेल्लो. प्राथमीक शिकप पेर्नाल म्हज्या गांवांत आनी पेर्नालांत. सुडा म्हजो गांव, कोराजे सुडा. थंय तावन पेर्नाल जाल्या उपरांत शिरवां जाल्या PUC जाल्या उपरांत कर्नाटक पॉलिटेक्नीक KPTंत डिप्लोमा करून 2 वर्सां बॉम्बे तावन मागीर हांव पाटी आयलो. मांयची इल्ली भलायकी बिगडली. म्हजो आब आहलो घरा, आब सरलो. म्हजो पप्पा एक्चुली हांव 7व्यान आसतनांत सोरिल्लो. देखून मागीर भाव आनी भयण आसात, तीं बॉम्बे आशिल्लीं. तांचें लायफ सेट करन स्ट्रगल करन तीं आतां सेट जावन तीं थंयच आसा विथ द फॅमिली. कुटुंबा सांगात बॉम्बे आसात, दोगांय जाणां आसात. सो हांव गांवाक आयलो, माय सांगात उरलो. हांगात फस्ट हांव जॉयन जालो डिप्लोमा आसलें. एक दीस उदयवाणी वचतना थंयसर म्हाका एक जॉब एडवर्टायजमेंट पळयलें हांवें. सेंट जोसेफ इंजिनियरींग कॉलेज नीडेड लॅब इंस्ट्रक्टर्स, क्वॉलिफिकेशन डिप्लोमा इन मेकॅनिकल इंजिनियरींग म्हणून. जायत की पळय म्हणून हांवें एक हँड रिटन बरयलें, विथ रेज्युमे धाडलें. तांणी आपयलें, इंटरव्यू केले म्हजे आनी थोडी सवालां विचारली आनी काण गेलें. थंय जॉयन जालो हांव 2003 जॉयन जालो. कॉलेज सुरू जाता जाता ना 2 स्टार्ट जाल्ली. एकाच हय एकाच 3 हांव जॉयन 3 to 5 हांव लॅब इंस्ट्रक्टर जावन मेकॅनिकल डिपार्टमेंट 2 वर्सां काम केलें. ताचे उपरांत म्हाका इल्लेशें बेटर सॅलरीचें जॉब ऑफर आयलें. PA कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग म्हणून मँगलोर युनिवर्सिटी लागीं आसा नाडुपादावांत. थंय 2 वर्सां काम केलें हांवें. ताचे उपरांत म्हाका तें मस्त पयस जालें. हांव डेली घरा तावन कोराजे तावन नाडुपादाव येतालो. हय 2 वरांची वाट सकाळीं, 2 वरांची वाट सांजेर. 4 वरां म्हाका तें बारीक आसतलें 2 वर्सां. सो हांवें चिंता काही लागींच्या कॉलेजीन काही मेळत की म्हणून लागींच्या कॉलेजींक एप्लाय करून सुरू केलें. 2 कॉलेजीन म्हाका ऑफर मेळ्ळें. एक माईट मूडबिद्रे आनी एक सह्याद्री. सो हांवें चिंतलें माईटाची की सह्याद्री इल्लीशी कॉलेज इल्ली स्टँडर्ड आनी टायम म्हाका ऑलमोस्ट सेम लागता. सो कोडयाळचे इल्ले टच्ची जाय. हांव त्या दळा म्हजो फातिमा सोताळो म्हणून फिरगज पत्र संपादक आहलो. म्हाका म्हळ्यार हेर कामांक पुरा कोडयाळ मस्त गरज जालें. सो हांवें कोडयाळ चूज केलें. सह्याद्रीक येवन 2007 हांव जॉयन जालो. तेन्ना म्हाका जालें बगलें म्हणून सांगलें 5 वर्सां हांवें लॅब इंस्ट्रक्टरान काम केलां. सो कित्याक हांवें उसलें शिकोवन वचूं म्हणलें एक चिंतप म्हजें थंय आयलें. आनी तो वळ हांवें आमचो चॅरमॅन आहलो आमचो भंडारी सर कडेन विचारलें. मंजुनाथ भंडारी सराक विचारलें हांवें शिकी येत गी काम करतना म्हणून सांगून. कित्याक म्हाका डायरेक्ट शिकोवंक म्हाका कोणी बॅकअप ना, पयशे ना. हांव कामय करता, शिकोवंक शिकता. कित्याक थंय थोडे खाली सीट आहले मेकॅनिक फर्स्ट इयरान. लॅटरल एंट्री जावन 3rd सेमा जॉयन जावचें गी म्हणलें. प्रिंसिपलाडे वचून उलय म्हणालो. ते म्हणून म्हाका कळना तूं वचून हांव उलयता प्रिंसिपल, हांव सांगता प्रिंसिपलाडे तुका हांव सपोर्ट करता म्हणालो. मागीर म्हज्या मुखार ताणें फोन केलें. गुरुगाळे म्हणालो, तो तसो लेक्चरर एक्चुअली पयलें ताणें इंजिनियरींग करताना. डॉक्टर DL ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್ म्हणून ताजे ಗುರುಗಳೇ ನೋಡಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಏನೋ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಅವನಿಗೊಂದು ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ मागीर प्रभाकर सर म्हणाला वय गी शिकता की हां जायत कर म्हणाल. ताणें पुरा सेट करून दिलें. सकाळीं हांवें क्लासीन बसचें, दनपार उपरांत लॅबांत काम करचें. वय तशें म्हळ्यार म्हजी लॅबा कडेन म्हाका कळीत आहली. नॉर्मली इंजिनियरींग कशें आसता म्हळ्यार सकाळीं थियरी आसता, दनपार लॅब आसता. सो लॅबा म्हाका गोत्तात. देखून म्हाका थंय वचोंक ना, म्हज्या लॅबा वचोंक ना. हांवें दुसऱ्या लॅबांनी काम करचें. वय लॅब इंस्ट्रक्टर जावन आहलो न्ही. सो थंय काम करचें. तशें करन 3 वर्सां हांवें काम आनी शिकप दोनीय केलें, पॅरलली दोनीय केलें. दोनीय करन ताचे उपरांत हांव बंटाकल एक 2 वर्सां काम केलें. थंय हांवें गेट एग्जाम बरयली. थंय म्हाका एलिजिबिलिटी मेळ्ळी आनी तातूंत हांव निट्टे जॉयन जालो 2012 एमटेकाक. सो थंय एमटेक केलें हांवें. 2014 आनी एमटेक जातना निट्ट्यांतूच जॉब वेकन्सी आहली. सो थंयच जॉयन जालो. सो 2014 to 2026 आतां 12 वर्सां निट्ट्यांत एसिस्टंट प्रोफेसर जावन हांव काम करना आसा. मदें घात PhD आतां आमकां सगळ्यांक टिचींगान मॅन्डेटरी.
सो 2016 हांवें रजिस्टर केलें, 17 कन्फर्म जालें, 23 सबमीट केलें, 24 म्हाका PhD डिग्री मेळ्ळी. तशें तशें आतां 2 आतां- वर्सां डिग्री PhD करता. तशें मेल्विन पेर्नाल मल्लू तावन तुम्ही आता डॉक्टर मेल्विन कॅथरीन जाल्यात. पळय तें याच्या मान एक आर्टिकलान बरयल्लें, काल्याक म्हळ्यार जायते आमचे तरणाटे वा कोणी एक कंप्लेंट करतात, कित्याक म्हाका कांय बॅकअप मेळना, म्हाका सपोर्ट मेळना, नाजाल्यार हांव तें करता आसलो, हें करता आसलो. ताणें एक आर्टिकलान बरयलें. एक्चुअली हांवें ताका सांगूं ना, कित्याक ताका ताणें म्हाका ल्हानपण पळयलां. Correct. सो ताणें कालें बरयलां की म्हळ्यार मल्लू एका ल्हानशा कुटुंबांत जल्मलो आनी थंय ताणें अशें पुरा गेलो आनी वयर 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 गेलो. ताका कोणीय सपोर्ट करना, तो काम करना, तो शिकोवन कालें करते गेलो. अशें तर सगळ्यांनी केल्लें जाल्यार आमकां कोणाकी सांगाचें म्हणना म्हाका सपोर्ट करना, कित्याक आमचे कडेन आसता. आमकां आज कितेंय जावंक आसा मुखार तें आमचे कडेन आसता. आमी हार्ड वर्क केल्यार इट इज पॉसिबल. Correct. सो आमच्या म्हळ्यार मल्लू म्हणलो आमच्या मदें आतां आसा जें म्हणून, म्हळ्यार हांव म्हण न्ही, एक हट मनशा कडेन हट एक आसल्यार, भूक आसोंक आसता. येस येस, Correct. तें लायफांत एक एम म्हूण आसल्यार कालें एचीव करयत म्हूण सांगून ताणें बरयल्लें. एक हट आसलें, आमी Correct. दुबळी जावन जल्माले, आमकां कांय ना आसूंक पुरो, पूण जिवितांत खाले म्हणी कर वचून वयर वचून पावाचें म्हणलें एक हट आसलें. आनी ते हटान हांव चिंता भोवशें हांव आनी तूं आज हांगासर बसल्या म्हणून हांव पाती येता. देखून ह्या तुमच्या हार्ड वर्काक, तुमच्या सक्सेसाक हांव आमची एक कार्मेल कॅफेची फेमस कॉफी चियर्स करूंक आशिल्लें. चियर्स टू यू. Cheers, cheers. आमची कार्मेल कॅफेची कॉफी इल्ली फेमस तुमकां पसंद जाली की? पसंद जालें. साखर घालना न्ही, बरें जालें, खुशी जाली. हय, आमकां म्हळ्यार इल्लेशें आमी इल्ली गोड जाल्यार मनशां बरें जायना, कित्याक गोड गोड उलया, चप्पी चप्पी कॉफी पियेया. साखर जिवा बरी न्ही. हेल्थाचें पळयचें न्ही, Right. तशें. तुमची इंस्टाग्राम प्रोफायल हांव सुमार दिसान पळय, तुमची सोशल मिडिया पळयत येत आसा. मूवी RM03 तावन सुरू जाता. ताचे उपरांत RM03 म्हणून आमी पिक्चराचें नांव म्हणून चिंता. मोद्यांक हिंगी आमेन म्हणटात. त्या आमेनाक कोणगी म्हणटात ते आमेन करनो जो म्हणून. आतां देखून फायनली एक नांव तुमी दिलां तशेंच जावं म्हणून. सो ह्या RM3 टू तशेंच जावं म्हणटा मुशेली एक जर्नी, ते कालें जालें, कित्याक जालें हाचे विशयांत म्हाका इल्लें सांगलें जाल्यार बरें आसलें. तें म्हळ्यार प्रोजेक्ट नंबर दिवचे रायनाची एक स्टाईल. सो लकी ड्रॉ 777 ताणें पयलींत दिल्लें आनी सो तेका RM01 म्हण खंय सांगून नासलें. सो लकी ड्रॉ 777 ती स्क्रिप्ट ताणें बरोवन मस्त वर्सां जाल्लीं. पूण RM02 कशें जालें म्हळ्यार फणस मिस्टराक टायटल दवरच्या पयलींत आमी RM02 म्हणून वर्कींग टायटल म्हणून स्टार्ट करचें, टायटल मागीर दवरचें स्क्रिप्ट बरोवन जाल्या उपरांत. सो तशें आहलें. सो हांवें नाकी तशें जालें, RM03 म्हणून स्क्रिप्ट स्टार्ट केलें, स्क्रिप्ट बरोवन जालें, स्क्रिप्ट बरोवन जावन कास्टिंग जालें, शूटिंग शेड्यूल पुरो जालें. शूटिंग स्टार्ट करच्या पयलीं आमकां टायटल जायचें न्ही. सो आमच्या मतींत म्हळ्यार एक स्टोरी गोत्ताले म्हळ्यार आमी एक दोग सोग जाण मात्र स्टोरी सगळी गोत्ताले. प्रज्योताक सांगिल्ली स्टोरी आमी, म्हाका रायनाक, मागीर आमच्या टिमांत ते दोगां तेंक गोत्ताले. सो आमी एक ब्रेन स्टॉर्मिंग चिंतप आटयतना आमकां 3 टायटलां आयलीं. तांतलें एक टायटल आमेन, उरलीं टायटलां तितलीं लक्ती नातलीं, कॅची नातलीं. बट आमकां कन्फ्युजन आहलें. आमेन म्हणलो एक पवित्र शब्द, आमचे कॉमेडी मुवी यूज करीत गी नाका गी म्हणलें एक बारी चिंतप आहलें. सो आमी कालें म्हणलें एका धार्मीक भावाक मेळ्ळ्या. सो ताचे कडेन आमी स्टोरी सांगली आनी अशें आमेन म्हणलें आमेन म्हणलें एक टायटल दवरयत गी म्हणून सांगलें. ताणें म्हणलें दवरयत, कांय तोंदरे ना, तुमची स्टोरी तशी आसा मुवीची. स्टोरी म्हळ्यार स्टोरी सांगली तांकां, सगळी स्टोरी ओरली सांगतना स्टोरी तशी आसा, स्टोरीक लक्ती जाल्लें हें आसा, कॅची आसा. सो धार्मीक हातूं संगतींक कांय तें आडकळना, देखून तुमी तें वापरयत म्हूण ताणें सांगलें. आमकां आत्मविश्वास दिल्ल्यान आमी तें केलें. बट थोड्यांनी हाच्या विशयांत व्हिडियो केलो, ताचे व्हिडियोक थोड्यांनी साबारदांनी कमेंटां घालीं. तें बरें वाचतना आमकां बगलें कितें म्हळ्यार आमी कांय सूख करते आसोंक म्हणलें एक चिंतप आमचें थंय आयलें. कित्याक म्हळ्यार पवित्र काय ह्या धार्मीक कोणाच्याय चिंतपाक आमी एगेन्स्ट वचूं न्हू. सिंतिमेंताक आमी कोणाक एगेन्स्ट वचूं, तें एक आमचें बिलीफ. कोणाकी दुखोवंक आमकां नाका. त्या देखून त्या मनशाक व्हिडियो केल्या मनशाक हांवें कॉल केलें. कॉल करून उलयतना हांवें सांगलें अळे स्टोरी अशी आसा. ताका समजायलें हांवें, व्हिडियो काडटाय जाल्यार काडून दी म्हणून सांगून. स्टोरी अशी आसा आनी अशें आमी टायटल दवरलो. आनी हें टायटल आमकां गायड केलें, चूज केलें एका रोमन कॅथलीक पाद्र्याबान, एका याजकान. आमी न्ही, याजकान. म्हळ्यार ताका समजोन ताच्या समजोणार म्हण दिलां. आनी हांगासर लागीं 200 फिरगोजो आसात उडपी कोडयाळांत. हांगासर 2-2.5 लाख रोमन कॅथलीक लोक आसा, भोंवडती लोक आसा. कोणीय आमकां एगेन्स्ट कोणीय सांगूं ना की करनाकात म्हणून सांगून. कित्याक हाच्या पयलीं आमी थोडी मुवी दिल्यात आनी कोणाच्याय सिंतिमेंताक, कोणाच्याय काळजाक दुखोवचें तरी आमी कांय करूं ना. त्या एका बरोवशार तांणी आमकां तांणी ऑब्जेक्ट करूं ना, नाका म्हणून सांगूं ना, आडवारूं ना.
सो तूं कित्याक आडवारताय म्हणून विचारल्याक कोणें सांगलें तुमचे भितर विरोधी नात म्हणून. तुमच्याच मनशांनी आमकां कॉल करून सांगिल्लें आसा की तूं अशें अशें व्हिडिओ कर म्हणून सांगून. भविश्या तांकां तुमचे कडेन सांगूंक जावना देखून ताणें म्हाका मुखार घालां म्हणून ताणें आमकां सांगलें. तें आयकून आमकां इल्लेशें बेजार जालें. वय म्हळ्यार हांगाचेच मनीस, कोडयाळचेच मनीस त्या मनशाक कोणें व्हिडिओ केला त्या मनशाक वचोन मेळोवन वा फोनार करून ताका प्रेशर घालन ताचे कारणान तो व्हिडिओ करयल्लो. ताणें जावन केल्लो न्ही. ताका हांगा कालें जाती आसा कोणें कळ्ळें मुवी येता म्हणल्याची खबर त्या मनशाक ना. कित्याक तो एक कन्नडा मनीस आनी तो रोमन कॅथलीक न्ही. तो मनीस बेंगलुरान जी येता आनी खंयचे तो ताच्या बावडतान तो आसा आनी पूण ताका हातूंत पडोवन गेल्लें ना. ताका हांगाच्या मनशांनी थोड्यांनी साडयो सांगून हें करयल्लें आसा. पूण आमकां तातूंत बेजार येना कळ्ळ्या उपरांत. ताचे दिसाले कालें करचें तो म्हणलो ना तुमी नांव चेंज करना जाल्यार तुमकां हांव समस्या करता, तुमकां तोंदरे दिता, तुमकां फिल्म रिलीज जावंक सोडना म्हणलो. आमकां खंयच्याय तोंदऱ्यान पडोवंक ना. कित्याक म्हळ्यार आमी फाटल्या फिल्मांत फणस मिस्टरान कितें सकड आयिल्ले आसात पयशे कलेक्शन जाल्लें आसा ते पुरो पयशे हांगा गेल्यात. आतां ह्या मुवी हात खाली केला. ही मुवी रिलीज जावंक वताना कोणेंय आमकां तोंदरे केले जाल्यार आमकां परत लॉस जाता. देखून आमकां लॉसार पडोवंक नाका. आमी कोणाकी भियोवचें न्ही, कोणाकी बागसोन वेचें म्हणून न्ही. बट आमकां आमचेंच म्हणलें एक जिवीत आसा आनी रायन प्रत्येक जावन ह्या मुवी करून तो जियेता. म्हाका आतां काम आसा सांबाळटा दुसरे विशय. बट तो ताचे डेली ब्रेड ताचे तसो दिसपडतो आसूं आनी हेंच तो फूल टायम करते आसा. आनी हे सकड फाल्यां सकड रावत जाल्यार ताच्या जिणयेचेर मस्त प्रभाव पडटा. आनी तो 2-3 दीस बारी डिस्टर्ब जाल्लो आसा. हे व्हिडिओ आयल्या पर्यंत मस्त डिस्टर्ब जालो. हांवें ताका सांबाळ्ळां, आमच्या टिमान ताका सांबाळ्ळां. जायत्यांनी ताका म्हळ्यार अशें सांगलें आसा, धैर्य दिल्लें आसा. मागीर आमी टिमान डिस्कस करून तें मागीर कालें गेलें. नांव चेंज करूं ना, आमी ट्रान्सलेट केला. तेंत कित्याक हांव हे सवाल जाय म्हूण हांव कित्याक विचारता म्हळ्यार कोणाक ब्लेम घालूंक वा आमचे विशयांत क्लॅरिफिकेशन दिवचे खातीर हांव विचारता येतना. आतां तशेंच जावं म्हणटा न्हय, आमेन म्हणून तो अर्थ तो ताच्या फाटल्यान कोणें तें काणयोन काल्या केला म्हाका गोत्तो ना. ते कॉमन लिजाबाई म्हळ्यार कोणी एकलो वयर सडटा ताका धरून वण घालचें. एक आमच्या कोंकणी मंगळूर कोंकणी क्रिस्तांव मध्ये आलीत विशय आमकां आमी थोडे फाटी कुर्ल्यो म्हणटा, वण घालता म्हणटा. ते कॉमन ताका बेजार करूंक ना. आमकां सपोर्ट करतले जायते अभिमानी आसात. प्रत्येक जावन देवाचो आशिर्वाद आसा. आमचे येदोळचे सक्कड कामां आमी चिंतल्या भशेनंत जाल्यांत जाते आसात. सो देवाचो आदार खंडीत जावन मुवीचेर आसा. प्रत्येक जावन लोक अभिमानी आमचे फॉलोवर्स आसात, अभिमानी आसात, कोंकणी लोक आसा. तांकां लक्की ड्रॉ आनी फणस मिस्टरान जायतितलें आमी मनोरंजन दिलां. ताचे चड मनोरंजन ह्या आमच्या तशेंच जावं म्हणल्यार मुखल्या फिल्मांत आसा आनी ते आमकां सहकार दितात. आदार म्हणल्यार बरोसो आमकां आसा. देखून हले पुरा ललान साडयो सांगताल्यांक पुरा आमी भियोवचे नाका आनी क्यारकेचे नाका म्हूण बघता. करेक्ट. तशें सांगतना हे आनीक रितीर पळयलें जाल्यार हें खंय आमकां काल्या म्हणटात आनकी चड एक हटार घालता म्हूण सांगून म्हाका बघता. करेक्ट. आनी मस्त पब्लिसिटी दिली मात ताणें. एक्झॅक्टली ना तेन्ना सांगूंक गेली कित्याक आमची थोडी पुरो हिंदी मुवीज पुरा पळया खंयसर कॉन्ट्रोवर्सी जाल्या त्या मुवीचे कलेक्शन कालें जालां म्हूण सांगून इतिहास हाका साक्ष आसा. देखून कोणें पुरा कॉन्ट्रोवर्सी केल्या तुमकां एक कोणें साडयो सांगून ताणें एक व्हिडिओ केलो न्ही आमकां फ्री फुल्ल कर्नाटका न्ही सगळ्या गांव बरोबर गल्फात पुरो पावलो तो व्हिडिओ. कोणाक एक आमेन म्हणलें फिल्म हे प्रोडक्शन गोतलात न्ही तांकां सगळ्यांक कळ्ळें बरें जालें म्हणजे फिल्म येते आसा म्हणून. सो रियली थँकफूल. सो थँक्यू फॉर द प्रमोशन बिफोर द मूवी रिलीज. या बरें प्रमोशन. ओके. सो तर अले पुरा जाताना रायनाची मेंटल स्थिती त्या वेळार कशी आसली? एक मूवी आतां रिलीज जावंकूच जायना कोणा म्हणल्यार तरी एक स्थिती आसतना तुम्ही ते कशे भायर आयला तांतले? म्हळ्यार हांव एक्चुअली इगर्जीन मिसार आहलो एक मोर्न आहलें आमचें. त्या मोर्नांत त्या मोर्नाचे मिसार आसतना म्हाका कॉल येवंक सुरू जालें आमच्या टिमाची. म्हळ्यार त्या ताणें फेसबुकार व्हिडिओ सोडलो मात्र म्हाका कॉल रिसीव करून सगळ्यांची कॉलां कट करना आहलो. मागीर कडेक मोर्नांनी परत जाल्या उपरांत एकल्यांक पाटी कॉल करतना विशय कळ्ळो असो म्हणून. मागीर इमिडिएटली रायना फोन केलें. तो इल्लो डिस्टर्ब आहलो. ताणें चिंतून अशें पुरा जायत म्हळ्यार बेश्टेन तरी आमी आंगार वणखान गेलीं कालेंगी म्हणलो. म्हळ्यार ताकाय सत्य सांगचें जाल्यार रायना की आमीन म्हणलें टायटल तितलें लायक नातलें. लायक कित्याक नातलें म्हळ्यार तो पवित्र शब्द आमी फिल्मांत कॉमेडी फिल्म यूज करी हांवें तो गोदल सांगलें न्ही. सो करियत गी म्हणलें एक द्वंद्वताचें तें आसलें. केदाळा आमकां एका धार्मीक भावान करियत म्हूण सांगलें तर आमी धैर्यान मुखार गेल्या. आतां अशें पुरा ताणें त्या मनशान व्हिडिओ केलो न्ही म्हूण सांगून अशें सांगलें न्ही आनी ताची लँग्वेज बरी नासली उलयल्ली. तें आमकां वय तें आमकां बेजार जालें. आमी केदाळे कोणाक तशें कांय उलोवना आमी उलोवंक उलयना.
तेन्ना आमकां तें आयकून इचूर बेजार जालें. सो ताका हांवें सांगलें बेजार करनाका, हांव त्या मनशा कडेन उलयतां आनी जाता जाल्यार तो व्हिडिओ काडूंक ट्राय करता म्हणून हांवें ताका समाधान केलें. बट तो डिस्टर्ब जालो कित्याक म्हळ्यार ताका मस्तूतन कॉल आनी मेसेज करना जालें. मस्तूतन तो व्हिडिओ सगळ्यांनी ताका फॉरवर्ड करचो आनी अननेसेसरी कॉलां करची, अननेसेसरी मेसेज करच्यो, तूं भियेनाका काल जाता पळया. ते सांगूंक मस्त सुलाभ. खंय गल्फान गी आनी खंय बसून हांव आसां काल जाता पळया म्हणून तांकां सांगेत व्हडली विशय न्ही. या ते आमकां एक मोरल सपोर्ट दिवंकी पुरो की काल जाता पळया म्हणून सांगून. बट आमी प्रॅक्टिकलाक येताना आतां मुवी रिलीज केल्या, ताणें कोर्टा वचून स्टे हाडलें, मुवी हांगासर स्टॉप जाली, कोणाक लॉस? त्या देखून हांवें ताका सांगलें रायनाक इमिडिएटली आमी नांव चेंज करया. हांव ताचे कडेन उलयतां आनी आमी नांव चेंज करया म्हणून सांगलें. ताका म्हणालो आमी भियेल्ल्या बरें जायना गी, आमी बागसल्ल्या बरें जायना गी, आमी म्हाका मस्तण अशे मेसेज करते आसात, चेंज करनाका मेसेज करते आसात, हांव आसा म्हणून सांगते आसात. हांवें सांगलें ते आसात सारकें, ते नात म्हणून हांव सांगना, बट प्रॅक्टिकली चिंतया आमी. फाल्यां सकाळीं सेन्सराक एप्लाय केलें. सेन्सराक एप्लाय करता ताचे मनीस कोण गे आसात, आमी टायटल चेंज करूं ना. सेन्सराक एप्लाय केलें, ताणें तें कांय तर ऑब्जेक्ट केलें, आमकां सेन्सर सर्टिफिकेट मेळना. सेन्सर सर्टिफिकेट मेळना जाल्यार आमकां थिएटरान शो घालूंकूच जायना. हें कोणी चिंतिना आमी ते आमी म्हळ्यार मागीरचे इफेक्ट आमी आज चिंतून पळयचे. आमी खंयचोय एक आतां लायफान आमचे खंयचेय प्रॉब्लेम आयले व्हडले इमिडिएटली वी हॅव टू सॉल्व इट. ताका कांय परिहार म्हणून सोदिचे आमी. तो परिहार सोदल्यार मात समस्या क्लोज करून मुखार वचले. समस्या काणयोन केदाळे लायफान मुखार वयचे न्ही. तें हांवें ताका सांगलें, समजायलें. ताचे उपरांत आमचें टीम आसा ल्हानशें, आमी प्रज्योत आनी बरो आसा. तातूंत सुमार आमचें डिस्कशन जालें लास्टाक येस आमी चेंज करया म्हणल्यार डिसिजनाक आयल्या. चेंज करच्या डिसिजनाक कालें करचें म्हणून जालें परत्याक. काल दिवचें. हांवें म्हळें नांव चेंज करचें नाका, वी वील ट्रान्सलेट इट. आमी कोंकणी काडया तशें जावं. सो तें ताका म्हळ्यार तें तितलें कॅची ना म्हणलो. ताका हांवें सांगलें आमचो ग्रूप आसा सक्कड एक्टरांचो आनी 50 जाणां म्हळ्यार फिल्माची पुरो एक्टरां आसात, क्रू आनी पुरो आसा. हांवें म्हळें तातूंत आमी घालया वोटिंगा भशेन घालया. पयलें तुमी सांगा काय तुमचीं नांवां आल्यार मागीर आमी वोटींग करया म्हणून. सो तातूंत 3-4 नांवां आमी वोटींग घाली. ताका तशें जावं चड वोट आयले. सो तेंच हांवें चिंतलें, मागीर ताणें तें एक्सेप्ट केलें आनी इमिडिएटली आमी तें परत्याक रिजिस्टर करचें पडलें. देखून आमकां आतां हें पुरो आतां लेट जाता त्या देखून ना जाल्यार आमी एप्रील 17 10 प्रिमियर आनी 17 रिलीज म्हणून प्लॅन केल्लें जाता आशिल्लें. हें लपडें जाल्ल्या निमती आमकां तें नांव रिजिस्टर करूंक 15 दीस लागले. तें रिजिस्टर जाल्लें आतां डॉक्युमेंट मेळ्ळां मात्र तें काण घेवन आमी सेन्सराक एप्लाय केलां. सो सेन्सराची प्रोसेस जावंक आनीक एक 7-8 दीस लागतात. एक मूवी आतां तुमी एका टायटलाचेर तुमी रजिस्टर करतात सेन्सर बोर्डान. आतां तें टायटल चेंज करीचे जाल्यार तें कितले कस्ट आसात, तें तुमकां कितले परत प्रॉब्लेम जाले. सो आतां ताचे विशयान दिलें म्हाका सांगलें टेक्निकल संगती विशयान म्हाका सांगल्यार बरें आसा. म्हळ्यार टेक्निकल संगती कालेंगी म्हणून सांगल्यार एका फिल्म बॅनराक एका वर्सांत 2 टायटलां मात दिवची. म्हळ्यार एका प्रोडक्शन कंपनी 2 टायटलां मात दिवची. वर लायक न्यू कमर्स इल्लेशे मस्त एक्सपिरियन्स जाल्यार सर दितात की त्या विशयान म्हाका माहीत ना. सो आमचें एक्चुअली आमी चिंतल्लें फिल्म करूंक दुसरें केलें दुसरें. सो आमचें ऑलरेडी एक टायटल पयलेंच रिजिस्टर जालां RM03 दुसरें फिल्म म्हणून चिंतल्लें आमी. बट मागीर काल जालें म्हळ्यार आमेनाचें केदाळ कॉन्सेप्ट या स्टोरी ताच्या मतींत आसली. ही करया ती नाका ही करया म्हणून आमी चिंतलें. त्या दाळ आमी आनी एक आमेन म्हणलें नांव रिजिस्टर केलें. सो दोनीय आमचें रिजिस्ट्रेशन जावन नासलें. सो आमकां आनी एक टायटल मेळना. सो आमचो एक थंय मनीस आसा, आमचो फ्रेंड आसा. सो ताणें कालें केलें म्हळ्यार तांच्या फिल्म त्या चेंबरा कडेन रिक्वेस्ट केलें कितें म्हणून सांगल्यार आमकां हें दिया म्हणून सांगून तेंत करेक्शन करून दिया, ट्रान्सलेट करून दिया. आमी जस्ट इल्ले प्रॉब्लेम जाल्यार चेंज करून दिया. सो आमकां तें एप्लिकेशन दिवन ताका पयशे बांदून तें तांचें मिटींग आसता त्या मिटिंगार तें पास जायचें ओके म्हणून सांगून ओके अशे प्रॉब्लेम जाल्यात. सो हांवें म्हणलें फिल्म करनात ताच्या बदलाक तशें जावं म्हणलें करतात म्हणलें. तांणी तें समजोवन काण घेवन तें सँक्शन करूंक लागले 10-15 दीस लागले. एखाद्या वेळा ती रिजेक्ट जाल्यार मग परतून प्रॉब्लेम आले. आमी एकच आमेनांत करी जे आसलें वा तें जाता म्हणसर राखाचें जालें. तें देवाच्या तें सांगलें देवाचो आदार आमचे वयर आसा. ते देवाच्या दयेन इमिडिएटली आमकां तें तशें जावं म्हणलें. आमेन नाका तें तांणी रिजेक्ट काडलें, डिलीट केलें आनी तशें जावं म्हणलें एक्सेप्ट करून आमकां दिलें. सो तें आतां काण घेवन आमी सेन्सराक एप्लाय केलां. अशें पुरो आसतना तुमच्या फिल्माच्या टिमा विशयांत शूटिंग करता आसतना तेंचो तुमचें तें एनवायरमेंट कशें आसलें, कितले पुरा चॅलेंजीस तुमी फेस केल्यात ताचे विशयी म्हाका सांगल्यार बरें आसलें. लकी ड्रॉंत चड कलाकार नासले आनी टीम एकदम ल्हान आसली. बट फणसो मिस्टरांनी लकी ड्रॉचे पुरा सीन्स दिसा काडले. लायट्स यूज करून खंय आमी रिफ्लेक्टर्स यूज करून कांय ना. सिंपल कॅमेरान तें हांगा वेचें धांवचें उडी मारचें चलचें शूट करचें हाडचें.
ओके बट फोंडोसो मिक्सराचें स्क्रिप्ट बरयतना आमकां कळलें की 50% की चड शूटिंग रातीचें राती आसा आनी खंय सिमेस्त्रींत. आसा सिमेस्त्रीन आसा. सो सिमेस्त्रीचें परमिशन काडूंक आमकां बारीक कश्ट पडले. 3 सिमेस्त्री चूज केले आमी, बेळमाण, पेर्नाल आनी केळंबेट. केळंबेट आमच्या फिल्माच्या स्क्रिप्टाक लगतीच आमच्या बरी आहले. बट तांणी आमकां सुमार एक 15-20 दीस राखयले, म्हळ्यार तांच्या कमिटीन घालून मागीर बिस्पाची परमिशन हाडून ते पुरा टेक्निकली पुरा करेक्ट परमिशन जावन उपरांत आमी स्टार्ट केलें. सो थंय आमी इल्लेशें टीम एक्सपान्शन केलें आमचे लागीं. टीम एक्सपान्शन इल्लेशें आसलें आनी नवे एक्टरांक हाडले आमी. म्हळ्यार रायनाचे कॉन्सेप्ट कालें आसा की म्हळ्यार नव्या जाणांक स्क्रिनाचेर हाडिजे, ताका अवकाश दिवचे. कैंगी एक टॅलंट आसता ताचे बरी, ताचो तोय कसो कैंगी एका कॉन्शंत आसलो तो वयर येता, म्हळ्यार ताका म्हजे बरी आसल्यार हेरूय मस्त जाण आसतात, तांकां सगळ्यांक वयर व्हरचे, तांकां स्क्रिनार एपियरन्स दिवचे, तांचे टॅलंट लोकांक दाखयचे, अले चिंता पावलें. देखून आमी सुमार जाणां सोदून हाडून ट्रेन करून फिल्म काडिल्लें आसा. तशें टिमान मस्त जाणां आहले रे. कोर टीम म्हूण सांगल्यार आतां मेन हांव आनी रायन आसा. आमचे सांगता आतां लेस्टो आसा, हर एका कामांत आमकां सहकार दिता. ताचे उपरांत ऑलविन म्हणून आसा सिक्वेरा, ताणें लकी ड्रॉ आनी फोंडोसो दोनांकी विडियोग्राफी केल्ली. बट ह्या फावटी आमी शिवशंकराक हाडयलां आनी इल्लेशें बेटरमेंट करचे खातीर. तो इल्लो चड एक्सपिरियन्स्ड आसा. ताचे उपरांत आमच्या टिमान ह्या फावटी 2 जण नवे जॉयन जाल्यात, प्रशांत आनी प्रदीप म्हणून सांगून. ते सोडून टेक्निकल एक ल्हानशें टीम आसा आमचे लागीं. हॅन्सन म्हणून एक चेडो आसा, इलेक्ट्रिशियन, शिकोवंक वता जाल्यार आमच्या हांगा दीस रात काम करता. मागीर ग्लॅडवीन, मागीर अकील म्हणून एक नवो चेडो जॉयन जाला. इतलेंच आमचे ल्हानशें टीम. बट ते कशें आसता की म्हळ्यार आमी एक भावां बरी या आमचे एक फॅमिली भशेन आमी आसता. आतां रातीचें शूटिंग काडटना आमी पुरा तें सांगाता बसचें, जेवचें, सांगाता काम करचें आनी पुरा लायट आनी पुरा दवरचें पुरा आमींत, वोवचें आमींत. सो सुमार पयस आहले, सुमार पयस आसता. खंय एक कडेन गाडी रावन आसता, खंयी एक स्टँड आसता, तें हांगा हाडिजे. तशें राती पुरा आनी राती 12-1 वरां म्हणसर शूट करी. काळोख जायनासतना स्टार्ट करूंक जायना. काळोख जावन आमचे पुरा सेट जावन स्टार्ट करतना 8:30 जातात. 8:30 जावन 11-12 वरां म्हणसर शूट करचें, मागीर जेवचें थोडे फावटी, मागीर 3 वरां म्हणसर कंटिन्यू करचें. ते पुरा फांत्यार घरा वचून न्हिदताले. हांवें परत कामां वचचें सकाळीं. तशें एक 17 दीस कंटिन्युअस केल्लें फोंडोसो मिस्तेर. हाका कंपेर केल्यार आतां आमेन ऑर तशेंच जावंक कंपेर केल्यार सिमिलर एक्सपिरियन्स जालें. बट जण चड आहले फावटी आमचे कडेन 2-3 क्रू चड आहले, कित्याक आमी निर्मार्गांत शूटिंग केल्लें. थंय आमी सुमार 10 दीस कंटिन्युअस केलें. पावस आयलो मदें घात, थंय मदें घात पावस आयलो, एका दिसा शूटिंग जावना. बट आमकां एंड करूंकूच आसा. एंड करून आमकां इशीन येवंक आहलें. गोंयांत हांव एक्टर येवंक आसली, हिरोईन वेलरिजा येवंक आहलें, मागीर आमचो जॉन सर येवंक आहलो. सो शेड्यूल मुखार व्हरूंक ना, मदें एकच दीस गॅप आहलो. सो समहाव आमी 18 घंटे थोडे फावटी 20 घंटे कंटिन्युअस एका पंत्यार सुरू केल्यार आनी एका पंत्या म्हणसर कट्टे रावचें. मदें मदें खंय एक ल्हानसो ब्रेक, अर्दें वर एक वर जेवणाक ताका न्हिदोवंक खंय इल्लोसो काडीन, बट कंटिन्युअस काम करता. मदें न्हिदल्यार न्हीद येना त्या वेळार. तशें 18 घंटे 20 घंटे काम करून मस्त हार्ड वर्क करून ही मुवी आमी खाली 30 डेसांनी शूट केल्या कंटिन्युअस. 4-5 लोकेशनां, थंय 10 दीस खंय निर्मार्गांत. लास्ट टायम 17 दीस कंटिन्युअस हातूं आहले आमी, खंय सिमेस्त्रीन आहल्या. ह्या फावटी 17 दीस एका वय बुडोत म्हणून सांगितलो तो एक एकदम बरें लोकेशन, बरें सोबीत लोकेशन. तें क्लायमॅक्सान ती येता आनी फिल्म स्टार्ट जाता थंय तावन. ओके, सो ते ओवरऑल म्हळ्यार फिल्म स्टार्ट जावन एंड जाता पर्यंत थंय येता ते. सो ते पुरो सीन्स कितले सगळ्या मुवीन त्या जाग्यार आमचे सीन एकच फावटी काडचे. उरले सीन मागीर काडचे, उरले लोकेशन वायज केल्ले. ह्या फावटी सीन वायज करूना. लास्ट टायम आमी सीन वायज केल्लें, सडावत सीन वायज केल्लें. मागीर म्हळ्यार सडावत ते हाचे कंटिन्युअस आहले खंयचे. हे फावटी सिमेस्त्री भितर आयल्या उपरांत मडे उखलून धाडटा म्हणसर मागीर भितर हाडचें, तितलें पुरा कंटिन्युअस आसलें. सो त्या केलें. एक्सपिरियन्स म्हळ्यार सिमेस्त्रीन दिल्लें आमी बियेल्ल्या. ह्या फावटी इल्लें ताणें पडल्या. ह्या फावटी फस्ट जॉन सर पडलो. वय जॉन सर धांवचें एक सीन आहली, ताणें पळोवन धांवचें, एकल्याक पळोवन ताणें धांवचें. तें धांवतना ताका मोस्टली ताचे वांडो स्कीट जालें आनी आनी प्रायज जालें ताका 60 वर्सां जाल्यांत. म्हळ्यार अशें हेल्थ बरें आसा ताचें. बट 60 वर्सांच्या मनशाक लेस्ट ओटूक धांवूंक गेल्ले अशें कश्ट. धांवतना हेचेर पडलो. आनी दुसऱ्या ताच्याच दुसऱ्या दिसा रायन आनी लेस्टो बायकार शुटिंगा जाग्याक येताना पडले. ते एका टर्न काडटना 2 जाण पडले. पडून सोमाघाई जाला हांकां. हांव दुसऱ्या रुटार आयलो, ते दुसऱ्या घरांत हांव म्हज्या घरांत हांव आयलो सावेरापुराक. येताना हे पुरा गायकान घेवन बसल्यात.
आतां पोस्टपोन करूंक जायना कित्याक जॉन सरा इल्लो आसा तोय पडोवन तोय ताका मागीर आमी आस्पत्रे करून ट्रिटमेंट करून कांय जावना म्हूण सांगलें डाक्टरान पुरो ताचें चॅकअप करून हाडलें तोय आसा सेट्टार ये तेगी जाण गाय जावन डॅमेज जावन बसतात ताच्या 2 दीस जाताना मेल्लू वालेन्सिया पडलो ताच्या बोटांक लागलें पडलो थंय हात दिलो काल जाल्यार हांव नातलो त्या दीस हाचेर सेट्टार ताच्या बोटांक लागलें आनी की दूख आसा म्हणटा अरे सो 4 जाण पडल्या त्या फाटी बट सक्कड बऱ्यान जाला फिल्म उठयतले तुमकां सगळ्यांची तशें एक डिफरंट एक्सपिरियन्स म्हळ्यार आमी एक कुटुंबा भशेन एक टीम केला त्या टिपान सांगता वर्क करूंक बारी खुशी येता तशेंच हांवें एक काणी आयकल्या तुमच्या विशयांत तुमी एक मूवी जाता आसतना सेट्टार आसतना कोणें पिवोंक ना म्हणलें एक रूल आसा म्हणून हांवें आयकल्या सतगी हय 100% म्हणजे आमी पियेना आमी पियेना कोणाकी पिवंक ना आनी नॉर्मली कंटिन्युअस चलते आसता आमी थंय त्या सेट्टार ब्रेकफास्ट जेवण आनी सकड भायर तावन हाडयता कोणाकी सेट्टार तावन भायर वचोंक ना वा सेट्टार येताना कोणाकी कांय हाडूंक ना आनी आमी कांय चड कांय पियेना हांव पियेल्यार काही एक ग्लास बियर पिवोवची रायांनी तसोच तो खंयी अप्रूप पिवोवची आमकां पिवण्याची दोगांयकी संवय ना बट थोड्या आमी आयकल्ल्या प्रमाणे थोडे क्रू आसतात वा थोडे एक्टर आसतात थोडे पिवून येतात वा येताना थंयसर पिवोवंक हाडचें राती बसून पिवोवचें हय तले पुरा आमच्याय फिल्माक 1-2 फावटी आमी बायल्या क्रावडाक हाडले तर आमी पळयल्लें आसा बट ते कोणाक डिस्टर्ब करनात ते पळयलां आनी तांकां मागीर उपरांत वॉर्निंग दिलां आमी आमच्या सेट्टार हें पुरा अलावड ना करूं नजो म्हूण तांकां केलां आनी थोडे तशें करताल्यांक आमी सेट्टांतून आमच्या टिमांतून भायरी दवरलां ओके ते खंयच्या रिजना खातीर तुमी करतात म्हणून सांगयात की म्हळ्यार आमाल पिवल्यार 2 विशय आसात एक आमकां बॉडीचेर कंट्रोल आसना सो ते काले करता म्हणून थोडें तांकांय गोत आसना आनी तशें करचें आमाल पिवणें नाका म्हूण सांगून आमचें एक आनी आमच्या मेनली आमच्या मुवींत एक आध्यात्मीक स्टोरी आसा आतां फाटल्या मुवीन तुमी पळयल्यार तांचो सिमेस्त्र आसा तांचो पाद्राब आसा तांचो कुमसार आसा हे पुरो विशय आसा म्हळ्यार आध्यात्मीक स्टोरी गुंता ह्या फावटी ताचे चड आसा सो आध्यात्मीक आतां तें आसतना आमाल पिवणें तितलें सारकें न्हय म्हणून आमचें एक कितलें सारकें वा सूख वा सत जज करतात ना वय करतात ना बट आमची एक पाथी आमची हे पातयेनी आसा असलें एक बरें आध्यात्मीक फिल्म करतना थंयसर आमाल पिवणें वा दुसऱ्या खंयचें गाडी वा तले करचें झगडचें तले बिलकूल जायना आमच्या सेट्टार आमी सक्कड कूल मायंडेड मनीस खंय इल्लें जोर केल्यार हांवें जोर करचें तुमचे भितर टिचर खंय थोडे भायर येता म्हाका म्हळ्यार हर एक संगती परफेक्ट जायचे टायमार जायचे हांव टायमार आसता म्हाका हेरी टायमार येतजे आनी परफेक्ट करीचे म्हणल्यार एक हें आसता आजे 15 निमिषां लेट जालो तितल्यान ते कितें म्हळ्यार तुमी कामार आसल्यात म्हाका गोत्ता आसा ते कोणें तुमकां दन दवरले म्हणून म्हाका गोत्ता आसा ते सोडया तशें आतां तुमचे कडेन पट्टांगा मारतना म्हाका बारीक खुशी जाता कित्याक म्हणजे आज म्हाका चड उलोवंक ना आयकूनचें मात्र काम बारीक खुशी जाता आयकूंक तर मेल्विन सर तुमच्या जिणयेचेर बेस जावन या तुमच्या मुवीच्या जर्नीचेर बेस जावन एखाद्या वेळार आमच्या विक्षकांक एक तुमच्यातून बरो संदेश तुमी दिवंक जाल्यार कितें म्हणूंक आशिल्ल्यात हय हांव एक व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड म्हाका कितें आसलें बरें सांगता हांव तशेंच हर एकल्यानी आसाचें म्हणून म्हजी एक चिंता पळय हांवें फणसो मिस्तरांत तें दाव म्हणलें पद म्हाका प्रज्योतान दिल्लें म्हळ्यार तें पद नातलें पद एकच केल्लें आमी देखताना मात्र उपरांत फिल्म सगळें एडिट करून ताका दिताना तें स्लो मोशन आहलें स्लो मोशनाक कालें घालचें म्हणलो मागीर पद करचें म्हणलो कर म्हणे तुका फ्रिडम एपडी ताका फुल्ल फ्रिडम दिला कशें जायचें तशें कर म्हूण सांगून वय लिरिक्स जाय जाल्यार म्हाका सांग म्हणजे तितल्यान तो एवढी एका पदाक ताणें लिरिक्स बरयल्यात एका जॉन्सन बरयल्यात 2 पदांक हांवें लिरिक्स बरयल्या 4 पदां व्हडलीं पदां आसात ल्हान बिट्स आसतात ताची आलापानी आसता एक 2 ताणेंत बरयल्यात ताका एक हांवें बरयलां सो टोटली 4+3 7 ल्हान म्युजीक पिसीस आसात 4 व्हडलीं पदां आसात सो तें पद त्या एका सिक्वेन्साक ताणें दाव म्हणून ताणें तें वर्ड ताणें घालून दिल्लें आनी उपरांत तुमी कालें बरें म्हणून ताणें म्हाका सोडलें सो आय थिंक 2 मिनटां म्हणसर लेंथ आहलें तें तितलें 2 मिनटांचे विज्युअल्स आहले 2 मिनटां बरें तें हांव चिंतून बसतना आमचे फिल्माचें थीम कालें आसा सो सकट धांवतात पयशां फाटल्यान या गरजां फाटल्यान आमी धांवता आशा आसता तल्या बऱ्या फाटल्यान आमी धांवता तवळ आमचें लायफ कशें आसता म्हणल्या विशयांत हांवें एक थीम करतना थीम बेजिकली आतां म्हजो रोल फणसो मिस्तरांत वय नेगेटीव रोल आसा हांव कांय चिंता म्हळ्यार हांव सूख केल्यार कोणाक कळना म्हण चिंता भायल्या संवसारांत सो हांव तें एक मुकडें घालून आसता सो मुकडेंच जिनी असो मिस्तर
होय ते सुमार पिढी जातात आमकां ह्या पिढी आनी एक एक्सपिरियन्स जाले पयले एक एक्सपिरियन्स जाल्ले आमकां ह्या पिढी आनी एक एक्सपिरियन्स जाले आमच्या आतां पळोवंक गेल्यार ते मनीस कोण म्हणून गोत्ता आमकां कळीत जाला आमकां ते आमचेच मनीस आमच्या वळखीचेच मनीस आमच्या मुखार फ्रेंड्सा भशेन या वळख आल्या भशेन सीदा सादा मनशा बरी करतात मुखावाडा फाटल्यान वचून दुसरी कामां सो लायफांत केदाळे तयलीं कामां करनाकात दया करून तयलीं कामां करनाकात ती बऱ्याक न्ही कर्मा रिटर्न्स म्हणटात केदाळे आमी कितें मीट केल्यार उदा पियेजेस त्या देखून दया करून तयलीं कामां हे करनाकात बगार तुमकां लायफान कितें जावंक आसा कोणाचे जिणेंत हांव एक प्रेरण घेवन हार्डवर्क करा प्रयत्न करा तुमच्या काळजांतावन प्रयत्न करा कोण ना कोण सपोर्ट करता 100% तुमचे वय एक खंडीत जावन एक चिंता आसल्यार एक लायफांत काय म्हणटात एक एम आसल्यार हट धरल्यार खंडीत जावन साथ जाता तलीं कामां करा बगर अलीं सकड नाका जाल्लीं कामां बिलकुल करनाकात आनी तशेंच आमच्या मुखल्या मुवीक तशेंच जावं मुवीक येया जबरदस्त मनोरंजन आसा तुमी रडटा म्हणसर हांसून हांसून पुरो जाता म्हणसर हांसूंकी आसा इल्लेशें खंय रडोवंक की इल्लेशें मेळोवंक पुरो गुत्तुना डिपेंड्स कशें थिएटरल एक्सपिरियन्स आसा म्हूण सांगून बट एक बरें क्लायमॅक्स दवरलां फिल्माची 11:25 मिनटां वा 20 मिनटां तुमकां सिटीर तावन उठोवंक सोडिना वा तुमी उबे रावल्यार जाल्यार बसोवंक सोडिना त्या एका टायपाचें क्लायमॅक्स आमी दवरलां एक्सपिरियन्स करच्या खातीर खंडीत जावन तुमी सगळ्यांनी थिएटराक येवन मुवी पळय जाय आमकां सहकार दी जाय आनी कोंकणी ह्या फिल्मा आसूं पुरो खंयच्याय कोंकणी कार्यांक तुमचो आदार दिया येस थँक्यू सो मच आता अशें म्हणटा तुमी उलयतना म्हाका एक सवाल मोदे एक आयले आतां थोड्याच दिसा आदीं म्हळ्यार एक मुवी आयिल्ली ताच्या उपरांत थोड्यांक पुरो इल्लीशी जाग जावन सोशल मिडियार इल्ले बरप हांवें पळयलें आमच्या कोंकणी मुवीनी मेसेज मात्र आसता कंटेंट कांय आसना आनी मुवी कशी येवन दी लोक पुरो थिएटरान भायर येतना फीडबॅक विचारता सक्कडी मुवी बरी आसात म्हणल्या खातीर लोकांक एक बनावचें काम आमच्या कोंकणी मुवींत जाता येता म्हूण सांगून एका अपवाद आसा हाका तुमी कितें म्हण आन्सर करूंक आशेतात गी नाही म्हणजे बेसिकली ओपिनियन सांगचें जाल्यार एक मुवी करची मनोरंजना खातीर प्यूर एंटरटेनमेंट ओके दुसरें कांय ना आमी मुवी करची एंटरटेनमेंट खातीर लोकांनी ये जाय भरपूर खुश पावो जाय से आपणी 2.5 घंटे आसा मुवी 2.5 घंटे तांणी तें एक फील करिचें ती मुवी फील करिचें ताका खुशी जायचे मनोरंजन म्हणजे कितें एक स्ट्रेस आसता मोतींत तें वचाचें 2.5 वरां ताका गेल्लीं कळोवन जो खुशी जायचे आनी ताचे उपरांत तांणी भायर वचून मायकार कितेंय सांगून दित तें चड फरक पडना ती भायर वचून तांच्या इश्टांक तांच्या फ्रेंड सर्कलांत आसूं पुरो तांच्या फॅमिली सर्कलांत आसूं पुरो फिरगजीन आसूं पुरो काले लोकां कडेन सांगतात एका उतरा तोंडातावन तोंडाक उतर वेता तें आमकां लास्ट टायम फणस मिस्टर आमी तें पळयलां लोकांनी भायर वचून मुवी पळोवन भायर वचून ना ही मुवी बरी आसा ही मुवी न्यू एका कॉन्सेप्टार गेल्या मस्त हांसोंक आसा वसा पळया म्हूण सांगिल्ल्यान ताचे उपरांत 7 हप्ते म्हणसर हावसफूल शोज गेल्ले आसात देखून कोणी कलेय व्हिडिओ करून दीत वा कलेय कंटेंट हाडून दीत ते तांकां सोडिल्लें आतां कोणी एकलो फिल्म मेकर आसा म्हाका हे गहलें कंटेंट दाखोवंक आसा या करूंक आसा म्हूण तो आशा येता लेट देम डू इट नो प्रॉब्लेम आनी कोण तांकां सपोर्ट करचें आसा पळोवंक सगळ्यांनी पळयचें आतां मलयाळम पळोवंक गेल्यार मलयाळमांत हर एका मुवीक लोक वेता ती कशी आसूं न्ही लोक वेता आनी बिलकूल मुवी विशयांत या त्या नाटका विशयांत कांय सोडून उलयना नेगेटीव उलयनात कित्याक म्हळ्यार ती मुवी करची आमच्या मनशांनी आनी मुवी येते रावची आमकां हे जावंक पुरो दांत 7 पाड आसूं पुरो 3 बरे येतात न्ही आतां आमी चिंतया कोणाक क्रिटिसायज केलें वा सपोर्ट करूं ना जाल्यार हे 3 मेळना न्ही तांकां पळोवंक सो हांवें लोकांक काल सांगचें म्हळ्यार खंडीत जावन हर एका कोंकणी फिल्माकी तुमी सपोर्ट करीचेच बरें आसूं दी पाड आसूं दी तांतलें बऱ्यांतलें बरें खंडीत जावन उलया पूण मस्तू बरें आसा तुमकां लायक जालें जाल्यार तें हेरां सांगता वांटून घेवंक बिलकूल सुका नाकात त्या द्वारे बरें करून कोण बरीं फिल्मां काडटे आसात तांकां चड आनी चड पाठिंबो मेळटा पूण एक एवरेज फिल्म ह्या कोणी एकलो काडटा जाल्यार ताकाय सपोर्ट मेळाचे कित्याक म्हळ्यार परवां सकाळीं आज ताचें फिल्म एवरेज आसूं पुरो ताचें बरें फिल्म काडूंक अवकाश आसा न्ही ताका हे आयिल्ले कुडले ताणें बरें फिल्म काडची ह्या लोकांक सक्कड लोकांक तें पसंद जायचें म्हणना फणस मिस्टर पसंद जायनातले थोडे आसात म्हळ्यार काल आनी कॉमेडी मात्र आसा स्टोरी ना म्हणटाले आसात तांकां स्टोरी अर्थ जावं ना जावं की आसूं की पुरो या तांणी कांय दुसऱ्यांत एक्सपेक्ट करून फिल्म पळोवंक आयिल्ले आसूं की पुरो बट आमी सांगता आमी फिल्म करचें एंटरटेनमेंटा खातीर आनी हांसोंक बिलकूल आसा लास्ट फिल्म ह्या फावटी जॉन डी सिल्वा काडला गोंयांत हांव स्पेशली सो लीड कॉमेडियन सो लेस्टू सांगता लेस्टू आसा आनी हेर कॉमेडियन्स आसात आमच्या मुवींत सो खंडीत जावन तुमकां हांसोंक म्हणून मनोरंजन येताल्यांक खंडीत आमी निराश करना
करेक्ट. सो देखून मुव्हीज आमी मुव्हीज बरीत काण घेया. वय देखून मुव्हीज फाटल्यान बरी स्टोरी आल्याकडे संदेश आल्याकडे स्टोरी ना म्हणून कंप्लेंट करच्या बदलाक लेट अस एन्जॉय इट. एन्जॉय Correct. तर मेलविन सर तुमच्याकडे उलोवन म्हाका बारीच खुशी जाली. तुमकां खुशी जाली म्हणून पाती येता. खंडीत ओके. तर कार्मेल कॅफेचो हो एक एपिसोड तुमी सांगता करूंक म्हाका एक भाग दिला धन्य देवाक हांव वर्गां दिता. आमी बसून आसा दोग इन्फेंजियर श्राईन. तुमची नवी मुवी येते तसा आमेन जावं तशेंच जावं. हांवें आज इतल्यान म्हणचें की तुमी कितें आशेतात कितें मागतात ते मुवी कितें सक्सेस जावंक आसा तशेंच जावं. तो देव तुमचे सदां दराळ आशिर्वादा घालना तुमचे तुमच्या कुटुंबाचे तशेंच तुमच्या सगळ्या टिमाचेर आशिर्वाद पडोवन तुमचे तावन 2 ब्लॉकबस्टर आमकां मेळ्ळ्यात. तिसरी ब्लॉकबस्टर डेफिनेटली येता आनीक मुखार जायते एंटरटेनमेंट आमच्या लोकांक आणखी मेळों दी. आणखी सडावत कित्याक दुखीन जाल्ल्या मनशांक हांसोवचें काम तुमी करते आसात. आशिर्वाद पडलें काम तें. सो तुमचे आणखी चड येवन दित. हितशत्रूಗಳು जायचे इल्लेशे पाड जायचे कित्याक म्हणून आमकां मोटिवेशन येता. क्रिटिसिजम ना जाल्यार वाडोवंक जायना. आमी लकी ड्रॉ सुमरो फणसो मिस्टरांत आमकां थोडे क्रिटिसिजम आयिल्ले ते लायक जावना हे लायक जावना ते सक्कड आमी काण गेलां. खंयचे सक्कड कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिसिजम म्हणटा आमी ते सक्कड आमी काण गेलां क्रियात्मक रितीन काण गेलां आनी ताचेर वर्कआवट करून तले कांय सुखी आमच्या तो जालें जावना म्हणून आमी सांगना तले सुखी मुखल्या फिल्मान जायनातल्या वरी पळयलां. पूण मोग आनी सहकार आदार लास्ट टायम आमकां लोकांनी दिल्लो आनी त्या एका आदारा खातीर आमी आनी एक फिल्म मुंबय केला. हे फिल्मी तुमी जिखयलें जाल्यार परत तुमकां बॅक टू बॅक फिल्म आमी दिजच पडटा. म्हळ्यार स्टोरी रेडी आसा टायटल रेडी आसा. टायटल ऑलरेडी लास्ट इयर आमी रजिस्टर केल्ले रेडी आसा. स्टोरी म्हळ्यार मोतींत आसा. वय काली पेपर रायल्या जाली मागीर शूटिंग करून सोडल्या. इंस्टाग्राम फॉलो करून रावा कित्याक म्हणून सांगलें लेस्टूचे रायनाचे आनी कोणाची इंस्टाग्राम तुम्ही फॉलो करतात जाल्यार क्रुवा खातीर कॉल येता ना म्हळ्यार कास्टिंग कॉल येता ना तुमकां एक्टिंग करून मन आसा जाल्यार तुमकां कंडी कित्याक नव्या मनशांक रायन कंडी जावन चान्स येता म्हणून म्हाका गोत्ता 100% देखून मन आसा जाल्यार नेक्स्ट एक्टिंग आनी तुमचो हात तुमकां ट्राय करून जाल्यार तुमी कंडी जावन टिमाक संपर्क करी येता. ॲप टीम बहुशा ॲप टीम आमकां 100 म्हणसर अपील आयिल्ली तांतल्या एक लागीं 60 जाणांक आमी अवकाश दिला. थोड्यांक सगळ्यांक अवकाश दिवना ल्हान अवकाश जावंक पुरो एक 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड अशें एपियरन्स स्टेजीचेर एक डायलॉग 2 डायलॉग तले सकड मस्त रोल आहले ॲपटी. ल्हान रोल चड आहले व्हडले रोल एक 500 आहले ल्हान रोल मस्त आहले ते सकड ह्या नव्या कलाकारांक आमी दिल्यात ॲपटी. पुत्तूर तावन धरून होन्नावर म्हणसर आमी नव्या एक्टरांक अवकाश दिला. भशें येद्दोळ खंयच्याय कोंकणी मुवींत अशें लोकांक आपोवन दिल्लें म्हाका कळीत ना. पुरो नवीन आमकां कोणाची वळख ना. आमच्या ह्या ऑडिशन कॉलाक तांणी रेस्पॉन्ड केल्या उपरांत आमी तांची वळख करून तांकां आपोवन रोल दिल्ले आसात सगळ्यांक. नेपोटिझम म्हणलें ना हांगा. ना खंडीत ना. ओके. तर मेलविन सर परत येपोटी देव बरें करूं म्हणटा सर आमच्या विक्षका तर्फेन तुमी हांगासर येवन हो एक अवकाश हांगा उलोवंक आमचे सांगाता तुमी आयिल्ल्या तुमी म्हाका आपयल्ल्याक म्हाका वळखल्ल्याक देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. सो इट वॉज वंडरफूल टॉकिंग टू यू. तर मोगाच्या विक्षकानो आयचो एपिसोड तुमकां पसंत जालो म्हणून पाती येता. आमी कितें उलयल्या तुमकां पसंत जालें जाल्यार लायक करा शेअर करा. कितें पसंत जावना मोगाच्या उतरांनी कॉमेंट्सांनी बरोवन तिळसिया. तशेंच आयचो एपिसोड तुमच्या मुखार हाडूंक आमकां प्रायोजक जावन रावल्यात सियरा लर्निंग अकॅडमी. तांचे 2 नवे कोर्सेस सेंट एलोशियस ड्रीम टू बी युनिवर्सिटींत येते आसात आनी हे कोर्सेस तुमकां करतना हे स्पेशल कित्याक म्हूण सांगल्यार तुमी हो कोर्स करतनांत तुमकां इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स मेळोवन तुमच्या डिग्री सांगाता तुमकां जॉबी तुमी कितें शिकल्या ताचेर तुमकां मेळटा म्हणली गॅरंटी ते दितात. देखून तांकां तुमी संपर्क करी येता. स्क्रिनाचेर तांचे डिटेल्स आसात. तर कार्मेल किरणाच्या सबस्क्रिप्शना खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मुखल्या हप्त्यांत परत बरो एक विशय काणयोन बऱ्या एका व्यक्ती सांगता हांगासर हांव वाचतली. तेवळ पर्यंत तुमच्या सहकारा देव बरें करूं म्हणटा आनीक समेस्तांक तुमच्या मोगाक आमकां मोग दिवन रावा म्हणून ह्या मुखार हांव आशेता. देव बरें करूं. देव बरें करूं.